शेतकरी संघ या संघाचो जो अध्यक्ष असा श्री संजय बर्डे त्याच्या बाबतीन म्हापसान पयर शुक्रार दीस जी घटना घडलेली असा त्या घटनेवयल्यान दिसून येता की सरकार जे असा हे दादागिरीचे सरकार असा. सरकार जे असा न्ही अक्षरशः शेतकऱ्यांक जे असा ते फटयता, त्यांची लूटमार करता आणि शेतकऱ्यांनी समज जर काही दाद मागपाचो प्रयत्न केलो काय शेतकऱ्यान जे आपल्या जमनीच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या सुद्धा अधिकार सांगपाचो समज जर प्रयत्न केलो जाल्यार असंविधानात्मक घटक सरकारातले जे असंविधानात्मक जे घटक जे आसा न्ही ते येवन हांगचे सगळे मॅन्युप्युलेशन करता. राज्य सरकारा बरोबरच गोयच्या विधानसभेन जे चल्ला तेच म्हापसाच्या नगरपालिकेन जी लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट आसा, स्थानीय जे सरकार जे आसा त्या सरकारानूय बी ते तशेंच चल्लेले आसा. नगरसेविकेचो पती थंय येता आणि जो दादागिरी करता पळय ही दादागिरी शिवसेना ह्या फुडें खपोवन घेवचो ना. शिवसेनेचो या बोडगेश्वर शेतकरी संघ त्याचे सगळे पदाधिकारी आणि फक्त म्हापसातलेच न्ही तर गोयच्या सगळ्या शेतकऱ्यांक अडलेल्या नडलेल्या लोकांक जो आसा न्ही शिवसेनेचो पाठिंबो आसतलो आणि अशा पद्दतीचे आम्ही सहन करून घेवचे ना. आज म्हापसाची रेट कितली खंय पावल्ली आसा पर स्क्वेअर मिटर आणि ह्या शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात जमीन वता कळ्ळें आणि तांकां फक्त 15,000 कॉम्पेन्सेशन कितें चल्लां हे असले आसा ते खपोवन घेवचे ना. गजाल हांव म्हापसा नगरपालिकेच्या हद्दीन हालीं आमच्या डेप्युटी चीफ मिनिस्टरान रस्त्याचें काम सुरू केल्लें पूण ते दीस हांव थंय पावोंक ना. रस्त्याचें मिन्स फुटपाथीचें काम चालू केल्लें ते दीस हांव थंय पावोंक ना. आमकां इन्विटेशन ना कांय ना म्हणून हांव थंय पावोंक ना. दुसरे दिसा थंय म्हाका अशें दिसलें की ते शेतान तेंच्यांनी जास्त माती ओडून घेतल्या म्हणून हांव विचारपाक गेलो. सायडीचेर खोलीम सीम खोले आमची सीमा म्हणटा काणका बायपास रोड खोलीम सीम तेतून माती ओडली तेणी माती ओडून घेतली म्हणून हांव विचारपाक गेलो. ते कॉन्ट्रॅक्टराक विचारलें बाबा तूं कितें करता तो म्हणलो कितें आपल्याक कांय खबर ना आपण इंजिनियरा आपयता. इंजिनियरा आपयता म्हणटकूच 10-15 मिनटान इंजिनियर येवंक ना तो रोहन कवळेकर म्हाजी नगरसेवक ते एरियेचो 14 नंबराचो तो येयलो आणि हांवें म्हणलो रोहन बाबू कितें करता तूं हांगा. तेज्या वांगडा आनी एक ते 2-3 जाण वांगडा आसले तेज्या वांगडा. तो म्हाका म्हणलें कितें तूं कोण तूं काल खंय आसलो काय म्हाका म्हणलो. काल खंय आसलो म्हणजे तुमी कितें करतले आमकां कितें स्वप्नां पडटली अजिबात पडची ना न्हू. पण हांव विचारलें तेन्ना म्हाका तेणें उडवाउडीची उतरां दिलीं. तूं कोण काय विचारलो म्हाका. हांवें म्हणलें हे जमिनीचो मालक हांव जमिनीचो हेर्स आहा ते आमच्या आजयेच्या नांवान जमीन आसली ती ते हितून हांव गेलो. म्हणजे आयज जर तूं हांव आमच्या जाग्यान जर विचारपाक जर गेलो तेन्ना तूं कोण काय विचारता ते हांवें तेका विचारलें तूं कोण काय म्हणून. हे रोहन कवळेकरान आयज जे काम चालू केलेलें आहा म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन जे लागीं आसा जवळ येयलेलें आसा हे बेगीन पायाभरणी करतात आणि रस्त्यांचे एकदम तेंच्यांनी पाड घातलेली आहा. रस्त्याक फुटपाथ जी आसा न्हू फुटपाथी बऱ्यो करता गाडयांचे पाड पडो म्हणटात ते गाडयो कशे लोकांची खटाय जाले रस्ते सारके करपाक कांयच तेंचे कडेन कांय ना. पूण आयज जी गोष्टी चल्लेली आहा ह्यो वायट चल्लेली आहा. म्हापशेचो आमदार तांकां सपोर्ट करता आणि वायट करता आणि भारतीय जनता पार्टीचें नांव जो रोहन कवळेकर जो पिड्ड्यार करून करता तेणी भारतीय जनता पार्टीचें काम जे तेणी बरें करपाचें आणि लोकांक वायट गाळी सोंपपाचें न्हू. भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षाक हांवें रजिस्टर केल्लेलें आनी स्वता पर्सनल लेटर व्हरून दिल्लेलें आसा आणि तेतून अशें म्हटलेलें आहा की भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षाचेर भारतीय जनता पार्टी म्हापसा मंडळाचो अध्यक्ष जो आसा तो विनय तेंडुलकरान तेजेर कारवाई करपाची ज्यो आयोगान गाळी सोडलेल्यो आहा आयज म्हाकाय सोडलेली आहा फाल्यां सकाळीं ते आनी कोणाक गाळी सोदतले हे तेंनी ताबडतोब बंद करपाचें.